सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सगळ्या वाज फॅमिलीच्या सोंपून गेल्ल्या ओतम्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया. आमचे फिरगोजेचीं 400 वर्सां आमी मनोवपाक वेता आसतना हे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आना स्मृती पायज आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक बो करून जो वावर ते आमचे फिरगोजे पासत कोत्ता एक तरणाटें जावन ह्या ताच्या वावराचेर आनी ताचे बरे भलायकेचेर देवान आशिर्वाद घालूंक, ताच्या गोराब्याचेर देवान आशिर्वाद घालूंक ताचे पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या गोराब्यां पासत, आमच्या गांवां पासत आनी आमच्या राज्या पासत देवा मुखार दवरुया. आनी आख्ख्या संवसाराची शांती पासत खेरीत भाशेन मागुया. जीं कोण बरीं नात आनी आमकां सांगलां आपणा पासत माग म्हूण, ते सगळ्यां पासत मागुया देवान तांकां पिकोवणेचो हात लावन. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे एका कृतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धर्मान सोडून हांवें जायती पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. भोव व्हडत्या आनी मोहिमेवंत देवा तुजे मुखार कालती सावन आमी हें प्रार्थन करता. आमची सुरवणेची परब लागीं पावत येता तर पास्कांचो गूट व्हडी भक्तीन आनी सुफळायेन समरंभूंक आमची काळजां तयार कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता ससनाच्या ससनाक. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांवें अशी आज्ञा केली, म्हज्या उतराक पाळो दियात आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी पोरसां. हांवें तुमकां वाट दाखयल्या ती नीट दवरात आनी तुमकां सूख मेळटलें. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपल्याच वायट काळजाचे बुद्धी पोरमोणे ती चल्ली. आपलें तोंड म्हाका दाखोवंक ना, म्हाका तांणी पाट केली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसा तावन ते आयज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाले म्हणून आसतना हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवकां प्रवाद्यांक धाडल्यात. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपली मान तान केली आनी आपल्या पुर्वजां परस ती पाश्ट जाली. हें सगलें सांग तांकां, पूण तुका ती चीत दिवची नात. तांकां उलो मारशी जाल्यार तुका जाप दिवची नात. देखून तांकां अशें सांग, ही पोरसां सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चीत दिना आनी ताची शिडकावणी मानून घेना.
विस्वाशीपण म्हळ्यार नाच. हें उतर लेगून ताच्या तोंडांतलें सोरून गेलें. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब: तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. परतून म्हणुया: तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कळप आमचे तारोक ताका वाखाणुया. जबाब: तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सरपट पडया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो. आमी सोगलीं ताची पोरजां चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब: तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. मेरीबाग आनी अरण्यांत मासाक केलें तशें तुमची काळजां फातरावरी दारूण करूं नाकात. जबाब: तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कणयो देखल्यो, तरी गोरवी मोनान सोगली म्हजेर कोलपून गेली. जबाब: तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. उद्गार: आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगल्या काळजांत तावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकलुचार. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेसू एक देंवचार काडलेलो आनी तो मोनो आसलो. पूण देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगलो लोक अजाप जालो. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेल्झेबूल देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशी हो देंवचार काडटा. हेर कोण ताची परिक्षा करूंक सर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागतले. तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हणलें, दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घरार घर मोडोन पडटलें. म्हणटूच सैतानानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें धरतलें. तर बेल्झेबुलाचे पदवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बेल्झेबुलाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन काडटात तर? म्हणटूच तेच तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे तांय खरेंच पावलेशें जालें. कोण एक बलिश्ट मनीस हातयारां घेवन आपलें रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बलिश्ट दुसरो कोण येवन ताका हारयत तेन्ना ज्या हातयारांचेर तो पातयेतलो ती सगळीं काण घेवन तो ताचो माल वांटतलो. म्हज्या बागाना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हजे बरोबर पुंजायना तो शिंपडायता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. बाबा भयणो, जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी काय बरें घेतलां आनी थंयसर आमकां शेवटाक ही उतरां मेळटात आयच्या वाचपांत. विस्वाशीपण म्हणल्यार नाच हें उतर लेगून तांच्या तोंडांतलें सरून गेलें. म्हणजे देव एके भाशेन आमचे सवें जे अंतरेकता तें सुद्दां आमी देवाक दिवंक भाव भयणो पुर्ती जाता. आमच्या जिवितांत नदर मारुया. आजकाल आमची फॅशन जाल्या. एका न्हवऱ्याक आपल्या व्हंकलेचेर विस्वास ना, एके व्हंकलेक आपल्या न्हवऱ्याचेर विस्वास ना, घोवाक बायलेचेर विस्वास ना, बायलेक घोवाचेर विस्वास ना, भुरग्यांक आवय बापायचेर विस्वास ना आनी आवय बापायक भुरग्यांचेर विस्वास ना. आनी आमचें धोरण इतलें बाबा भयणो पास्ट जालां की आमीच नकळो हांवें कितें करता तें. आपल्याक जाय ते भाशेन काजारी जिवीत जाचे बदलेक काजारी जिविताच्या आड आपूण आनी कोणाक घेवन रावता. बायल आपलें जिवीत बरे तरेन साचे सुवातेर आपल्या जिविता आड आनी कोणा कडेन संबंद दवरता. विस्वाशीपण म्हणटा ताचेर दुबाव आयजकाल. विस्वाशीपण न्हूच आपल्या जिविताचेर पूण देवाचेर सुद्दां विस्वाशीपण आमचें उरलां. म्हणजे देव खरें संवसारांत आमची नीत करतलो. देवाचेर आमी भिरांत धरूंक फावो.
देवाचेर आमी बावाड दवरूंक फावो हे आमचे वेले मनांतले नाच. ताका लागून आमी आज काय बरें अंतर गीत म्हणल्यार तुमची काळजां धारून करून सर्वेस्पोर प्रार्थून मागता जेरेमिया प्रवाद्या उद्देशी. तांकां तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपल्याच वायट काळजाची बुद्धी प्रमाणे ती चल्ली. आपलें तोंड म्हाका दाखोवंक ना, म्हाका तांणी पाट केली. केदें व्हडलें रुदोन, केदें व्हडलें प्रार्थोन देवाचें, केदें व्हडलें देव आमचे सगळे बाबा भयणीनो आपले जिवितान आमी करता ताचे विदेशी दूख परगोडटा. आजकाल आमी नदर मारीत आमी खरेंच देवाच्या राजाची राड आसात. आनी जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान म्हणटा म्हज्या बागा ना तो म्हजी राड आसा. जायते फावटी आमी हेंच करता. देवान आमकां दिल्ल्यो आज्ञा बरे तरेन पाळची सुवात पवित्र सभा शिकोवण दिता. आमी ती शिकोवण बरे तरेन आमच्या जिवितान पाळची. कोश्ट येतात, दुमाळो येता, आडकोडी येतात, अडचण्यो येतात, पूण भाव भयणो आमकां जाय ते भाशेन आमच्या वाद्याचे आमी जाता. विचार आमकां आमी कुमसाराक वेता गाय, देव आसा म्हूण पातयेता गाय, कोसियेंस म्हणटा तें आमकां आसा गाय. आमी खरेंच ह्याच देवाची भिरांत आमच्या जिवितान दवरता जाल्यार आमकां विचार करुया. अशें दिसाक आमकां कृपा मागुया. सायबा विस्वाशीपणाची चाकरां आमकां कर. आमी जायते फावटी तुजे बरोबर ह्या राज्या खातीर ओदीक पुजावंक, तुजे बरोबर आमी बावाड धरूंक, तूं शिकयता ती शिकोवण आमी मानून घेवंक, तुज्या जिवितान दिल्ले आमकां दर एक तुवें प्रवचना उद्देशी उपदेश आमी पाडूंक आमकां कृपा आनी बोड दी म्हूण मागुया. गायन घेऊया C23 पेज नंबर 38. C23. म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका. कोनवडे बापा तुज्या भुरग्यांची काळजां सगळ्या खोटेपणांतली नितळ कर आनी अशीं तांची दानां तुका मानून खरें सूख तूं तांकां भासायताय देखून फोटकिऱ्या दादोसपणांक ती लब्धनां जावची कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासणाचे देवा सोर कडेन सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. तांचे वरवीं आमचें पातकी सोयम आमी दमावन दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत वरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सुरवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचे सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार तुज्या बळयेन
उंचोर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय उंचोर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतेने हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गूड बोरगो टुया तुझ्या कुसाने मोनोची मोनमोना मोठी तोवे रक्त सोडली सोया संसाराच्या सोडोंडारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवन फळांचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्न देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तेला आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर जरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांचे सूर काडी तुका मानून ते सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सगळींच्या शेना पवित्र जावं शेराज आमकां येवं तुशी कशी स्वर्गांत जाता तशी आमचो आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर वाकांतांतली वाटाय सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जी खुशी पोरमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं देवाची शिले संसाराचे पाप काढतले आमचे काकृत को देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमचे काकृत को देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी म्हज्या बागाना तो म्हजी राड आसा देवाचे राज उदीक विस्तारूंक
आमच्यो कोरन्यो दर दिसाक देवाक मानता तसल्यो जावंक ही देवाची शेळी आमकां उलो मारता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका आयकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीवंता बापा, दिव्या जिवीत दिता त्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताची गोठायेन आमकां पातकांतली उबारून तुजे कुरपेन मैपासान सांबाळ आनी गुटाच्या रुपान आमी घेताव तें तुजें दिव्य जिवीत आमचे नवे जिणेचे दिसपटी चालीन दिश्टी पडून दी म्हूण आमी मागताव. हे आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. फाल्यां शुक्रार, फाल्यां सकाळीं आमी किरीत भाशेन पवित्र संस्काराची बसून करतले आनी सांजे खुर्साची वाट 5:30 न्हय पूण 5:15 जातली चोतरायदोची. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक
वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोल उपकार. फिरगोस गवडी सोबी खातीर मागणें. सुर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोसल्यान, तुज्या पुताची सून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्यान. तुजो मोग चाकूंक आनी सगळ्यांक वांटूंक तुजो वाव चलोवंक ह्या गवडीक वसांत सगळ्या फिरगोसांनी फिरगोस गवडीक सोबीची तुमी फुडारी वेचून काडटले. तुवें सुरू केल्लो भाव आमच्या फिरगोसांनी चालू दवरूं. फुडारी कोण घेवून तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेचून काडटाय. तो सगळ्यांक सांगाता घेवन एकचारान सौवागेलीपणान पार्टीकाराच्या मार्गदर्शनान शांतिकायेन जेजूचे मिसांव फुडें वतले फुडारी आमी वेचून काडप. आमकां तुजे कृपेन कर. आमी गांवांतल्यांनी केरी भाशेन लौकिकांनी आपले आपोवणे वळखून आमचे फिरगोशेच्या आनी फिरगोस गवळीक सोबेच्या वावरांत तशेंच गवळीक सभा पुनस्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हडा मोगान आमी वांटो घेवन आनी जेजूच्या मिसांवाक आयत्या मनान खाण मारून पवित्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तूं सगळे सुवातेर आनी सगळे वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. गायन घेऊया I-19 पेज नंबर 128. I-19.